काणयेचें नांव सोम्या काकोळत म्हजी खर. कथाकार क्लॅरन्स कायकंबा. सादर करता डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू. सोम्या काकूत म्हजी खर. आलतारी मुखार उज्या कुशीन दवरल्ल्या नित्याधर्मायाचे इमाजेचो खालतेपणी उमो घेतलो हांवें. उपरांत सक्रामेंताक सरपडोवन नामान करून उबो जाताना फेड्डी पिंत मुखार आसलो पळोवन सट्ट करून दोळे धांपले म्हाका कळ्ळेच नात. इगर्जेंत पवित्र सक्रामेंता मुखार भाग्यवन मायाच्या समोर उबो आसलो तो, तरी ताच्या मतीन आसलो कठिणायाचो शीण आनी विकाळ चिंताप म्हाका कळीत आसलेंच. तो तोंडान उजो वंगच्या बरीच म्हाका पळयता तशें म्हाका भोगलें. आनी तें खरेंच जावन आसलें. हांवें निरासायन तकली दलयली, पूण म्हजे तसल्या बऱ्या मनशांनी ताच्या तसल्यांक कितेंच पाड चिंतूंक सयत नजो म्हणून म्हाका कळीत आसल्यान हांवें ताका वयल्या भाग्यवन बापाक समर्पिलो. हांव ताच्या मुखलो आडवो घुंवलो. कलसांवांतलो एक रियल असो नोट काडून मोरयेच्या इमाजी मुखल्या करंड्याच्या दोंपल्यांत तो चेपून विंगड कुशीन चलोवन गेलो. बुधवाराचो दीस तशें जाल्ल्यान इगर्जेंत नवेनाक म्हूण आयिल्लो आनीकय लोक आसलो. इगर्जेच्या मुखल्या सालांत मागण्या जमात सुरू जावंक इल्लोसो वेळ आसलो. तेदोळ म्हणसर इगर्जे आंगणांत आसल्या मोरयेच्या ग्रोटो लागीं वचून मागया म्हणून सरार मेटांक हाडली. चलतां चलतां मतीन तींच उसांबळी चिंतनां उदेतालीं. फेड्डी पिंताक पळयल्यार ह्या मतींत कित्याक गी वादाळ फुटता, काळीज लासता आनी त्याच खातीर गी कोण जाणा. हर एका बुधवारा तो म्हाका पळोवंकय मेळटा. ग्रोटो लागीं मागोन आखेर जावन घुंवताना फेड्डी ती पिंत परत म्हज्या समोर आसलो. तस्सो कासा पिकास्ताचो हांसो तोंडार घेवन म्हाकाच पळयतालो, कसायकाराच्या हातीं पडिल्ल्या बोकऱ्याक पळोवचे वरी. म्हज्या तोंडाक पळोवन ताणें म्हणोंक आशिवचीं उतरां तिंच म्हूण हांव जाणां. ताच्या काळ्या तोंडार हें सर वाचूंकय हांव शकतां. त्या एका दीस आमच्या कोंकणी मागण्या जमातींत हांवें देवाचें उतार दिताना एकाच परा भितर येवन ताणें बोबाटिल्लीं उतरां हांव कशें विसरूं. दुसऱ्यांक कोंकूंक सुलाभ सामुवेला, पूण आपणाची बायल भुरगीं देशांतर जाताना, धर्म सांडून वेताना पिलातान हात धरल्या बरीच करचें तुमी मागण्याच्या मनशांनी. तुमकां लज ना, मर्याद ताच्या फुडें ना. आमच्या गांवच्या राजकारणी बरी लज माडे तुमी. आज प्रेयर मिटिंगांत सांगनाय तूं घरांत देव बिरान ना तर भुरगीं देसवाड जातात म्हण. म्हाका तशेंच म्हणलो लज होगडायल्लो मनीस तूं देवाचें उतार दिवंक फावो न्हय. सामुवेला, जेजू तुजे तसल्यांक पसंत करिना सामुवेला. त्या दीस ताणें म्हजी विधवावळी केल्ली. 10 जाणां मुखार म्हाका विणगो केल्लो. म्हज्या जिवाक 1000 कुडके केल्ल्या बरी म्हाका भोगल्लें. मागण्या जमातीच्या लोकां मुखार ताका जेजूक समर्पण हांवें उतार मुखार सरलें. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भुरग्यांनी आनी म्हज्या बायलेन म्हज्या चिंतपाची, म्हज्या तत्वांची खूण केल्ली ती हांवें उक्त्यान उसारल्ली. मागण्या जमातींत म्हज्या कुटुंबा तर्फेन सूख वळखाल्लो. कितें जाल्यारय हांव मात क्रिस्ताची शिकवण दिवची रावोवचो ना म्हणून व्हडल्यान उसारल्लें, पासारल्लें. क्रिस्ता खातीर जीव दिवंक तयार आसचो क्रिस्ताचो शिश्य म्हूण हांवें प्रकट केल्लें. म्हजो लोक म्हाका वळखतालो. हांवें देवाचें उतार मुखार सरलें. आज परत तो म्हज्या मुखार. आज कित्याक हर एका बुधवारा दीस तो म्हाका मेळटा. म्हजें फारीकपण घेवंक आशिवच्या फारिदेवा भाशेन तो म्हाका सबार फावटी दिसता. केन्ना मेळयल्या तवळ ताचें हांव पळापळ घेवन धांवया म्हूण भोगिल्लें आसा. आनी आजय तशेंच जालें. पूण तशें करूंक सादिना. धांवणी हांवें आरायिल्लीय ना. तसल्या भिजूड काळजाचो हांव न्हयच. जेजून म्हाका तसलें काळीज दिल्लें ना. त्या शिवाय आंगणान लोक भरला. कितलेशे जण म्हाका वळखतात. तांच्या मुखार धांवूं कशें. हांव चुकलां तें म्हाका कळीत आसलें. माफ करा. हांव न्हय.
म्हजी बायल, म्हजें कुटाम, म्हजें सगळें कुटाम सुकलां. आमी सुकून पडल्या. पूण तेन्ना थोड्या वर्सां पयलें हें सर म्हाका कळीत नासलें. ह्या इगर्जेच्या आंगणांत रावन ती काणी तुमकां सांगतां. हांव सत्य सांगतां. इगर्जेच्या आंगणांत उबो रावन म्हजें मन उगडटा. तुमी आयकतात तर हें काळीज उक्तें करा. अंतस्करण तुमच्या मुखार काडून हांव सांगतां. ह्या विशयांनी जायत्या फावटी हांव सत उलयिल्लो ना, पूण आतां उलोवंक आशेतां. कित्याक की हें मन तशेंच सांगया म्हूण वताय करता. सबार वर्सां पयलें खंयच्याय प्रेयर मिटिंगाक वेच्याकी पयलें सुरू केल्लें बिझनेस सगळें विबाडून वेतना हांवें क्रिस्ताचो संगात केल्लो म्हूण सर जाणात. कोणेंय म्हाका सांगलें, मागण्या जमात तुका सडवून दिवंक शकता. प्रेयर मिटिंगाक ये, तूं बरो जातलो, तुजेर आसलीं विघ्नां नपयस जातलीं. अशें जावच्या पयलें बिझनेस म्हजे मतीं 3 तुरकूट जाल्ले. दिल्ल्यो चॅकी पाटी येताल्यो. आसल्या कामेल्यांक म्हयन्याचो सांबाळ दिवंक रुवी नासली. माल काणयोच्याक दिल्ल्यो चॅकी पाटी येतना पुलिसांनी धरून भितरय गेल्लो. हांव सलवातालों आनी तेन्ना म्हाका आदाराची गरज आसली आनी प्रेयर मिटिंगांत हांवें सुडवण जोडली. बिझनेस वाचोवचे खातीरच न्हय, तरी म्हाकाच सर विघ्नांतले वाचोवच्या खातीर हांव मागण्या जमातीक रेगुल्लों. पयल्याच जमातींत म्हाका सालवासांव मेळ्ळ्यार बरी जाल्लें. खऱ्या क्रिस्ताची सकत म्हाका जीव करूंक लागली. हांव जीव जावंक लागलों. क्रिस्तान म्हाका खरोच वाचयिल्लो. मागण्या जमातींत हांव कायम जालों. क्रिस्तान म्हाका निजायकी सांबाळिल्लें. वांजेल कळीत नासलें हांवें वांजेल वाचलो. गुंडायन अध्ययन केलें. ताचेर उलोवंक सुरू केलें. दिसाक काम करतनाय लोकांक त्या विशीं सांगूंक सुरू केलें. हिंदू आनी मुस्लिमांतय क्रिस्ताची वळख दिवंक हांव ओरडालों. सावल आसलो पावल जाल्ल्या बरी हांव जाल्लों. म्हज्या जिविताची सडवण घेवन हांव जियेलों. बिझनेस ताच्याच रितीन चलयलें. लोन्स इल्लो दिवंक पडटना तो दिलो. काळजाक हांवें सांगलें, म्हजें काम केल्ल्याक हांवें दान दिलें म्हूण चिंत. हर एका नाकारी कामाक समाधानाची बुजवण आसली. क्रिस्ताची साक्ष आसली. म्हजें काळीज थोड्या फावटी सांगतालें, हांवें करचें समानय, पूण ह्या वेळी जियोंक हिस्सी एक वाट बाकी आसली. भायल्यांक दाखोवंक एक रीत आनी थोड्या फावटी भितरल्यान जियोंक आनी एक रीत. हांव आनी म्हजी बायल क्लारा तातूंच म्हळ्यार मागण्या जमातीन रंबल्ल्या. काम आनी मागणें सोडल्यार हेर आमकां कितेंच नाका आसलें. त्याच वेळी फेड्डीपिंताच्या धुवेची खबर म्हाका मेळिल्ली. अप्रूप मिसाक मात येवच्या ताका हांवें पळयिल्लें. तुजी धूव मोपळ्या सांगाता धांवलां, पूत घरांत ना. फेड्डीपिंता उडास दवर. क्रिस्ताची खरी वळख आसली तर अशें जातें ना. तुजी वाट बदल आनी खरो क्रिस्तांव जा, ना तर असोच निसंतान जातलोय. 10 जाणां मुखार सांगलीं उतरां फेड्डीपिंताच्या काळजाक पाजिल्ल्या तिरा भाशेन रोंबुल्लीं. ताच्या दोळ्यांनी दुकां वाळून गेल्लीं. क्रिस्ताचो पाटलाव करचें म्हाका फेड्डीपिंता तसल्या एका पातक्याक बदलूंक दया दाक्षिण नासली. सलवाल्लें हांवें क्रिस्ताक आरायिल्ल्या बरी फेड्डीपिंतांनी आराय जाय म्हूण हांवें आशेल्लों आनी त्या खातीर तितल्या तिकायेन हांवें ताका सांगलें. देवाळ नितळ करतना क्रिस्तान कांय दया दाक्षिण करूंक नासली. केल्ली तर इतले पाटलावदार ताका आसते नात. त्याच प्रमाणें हांव जियेल्लों, कांयच दया दाक्षिण नासतना. मागण्या जमात्यांनी येवच्या लोकांक दिवच्या बुदीक ते म्हाका मानताले. मानदिनान तर हांव तिक्षाणेन तांकां वाटेक हाडूंक हांव जानासलों. फेड्डीपिंता थंय कांयच बदलावण जाल्ली ना आनी तो आमच्या प्रेयर मिटिंगाक जावं हेरा कसल्याय मागण्या जमातींक जावं आयिल्लो ना. देवान दिल्लीं आमकांय दोगां भुरगीं आसलीं, एस्तेर आनी इमॅन्युएल. वूंच सारकेचीं भुरगीं तीं. शिक्षांत हुशार आनी खेळांत कांय पाटी नात तशीं. हांव आनी क्लारा इगर्जेन देवाची सेवा करतना तीं तांच्या इतल्या घरांत शिकतालीं. तांचो फुडार मुखार सून व्हरूंक जाय परतें वावर करतालीं.
देवाचे दयेन म्हजें बिझनेस आनिकूय बरें जाल्लें. एस्तेरान इंडियन इस्कॉलांतलें शिकप आखेर करून ताणें ऑस्ट्रेलियाक मुखल्या शेपा खातीर वसा जाय म्हणटना आमी ना म्हळें ना. देवान दिल्ल्या भुरग्यांक बऱ्या शिकपाची वाट दाखोवचें वडिलांचें कर्तव्य म्हणून आमी जाण आसल्ल्या. एस्तेर ऑस्ट्रेलिया गेल्ल्या एका वर्सान इमॅन्युएलय थंयसर गेल्लो. 3 वर्सांचें शिकप जाल्ल्यानच एस्तेराक ऑस्ट्रेलियांत काम मेळ्ळें. त्या वर्सा गांवाक येताना एस्तेर एकसुरें आयलें ना. ताच्या सांगाता एकलो सरदारजी आसलो. आपलो सांगाती म्हूण एस्तेरान आमकां कळयलें. तो ताचो तात्काळचो जिनिये संगाती. ऑस्ट्रेलियांत आयले वार ती सांगाता जियेल्लीं खंय. चड सारकें जालें तर 1-2 वर्सांनी काजार जावंक ताणें येवजिलां म्हूण एस्तेरान म्हाका सांगल्लें. हांव गडबडलो, कांगाल जाल्लो. ना पुता, हांवें परतलें. काजारा पयलें तुवें ताच्या सांगाता रावचें आनी जियेवचें सारकें न्ही. आमचो धर्म तें आडायता. त्या शिवाय हांव मागण्या जमात्यांनी हाच्या विरोधूच शिकयता पुता. आतां म्हज्याच भुरग्यान अशें करचें म्हळ्यार लोक कितें म्हणोंक आसा. एस्तेर हांसल्लें. म्हजी खेळकुळां करून म्हणल्या बरी. डॅड, तूं बळवंत हिपोक्रीत म्हूण हांव ल्हानथावन जाणा. त्याच वरवीं तूं तुज्या बिझनसान जिखलाय. हेंच हिपोक्रीत चिंताप घेवन तुवें मागण्या जमातींनी शिकयलाय आनी तुज्या बुद्ध पाटलावतरांक तुज्या कुशीन ओडून धरलाय. तुवें वास्तविकतेक ये जाय तर तुज्या धुवेनच अशें करी जाय पडलें. आमी 21व्या शेतमानांत आसाव डॅड. क्रिस्त जल्मल्ल्या शेतकांत न्हय. आतांच्या जनांगांत काजार पयलें साल्यान आनी चलयेन सांगाता जियेवन उपरांत सारकें पडटा तर मात्र काजारी जिन्येंत जियेवचें संपें. हांव मानिंदराक पसंत करतां, सांगाता जियेता. जर तर आमकां सारकें पडटा काजार जातल्या, ना तर ताची वाट ताका आनी म्हजी वाट म्हाका. हातूं कांय चूक ना डॅड. एस्तेरा लागीं जायतें उलोवन जाल्लें. हांव सल्वालोंच घरा आयिल्लीं एस्तेर आनी मानिंदर. घोवा बैले बरी सांगाता एका कुडान जियेतना हांव एकलारा कांयच करूंक शकली ना. काळजांतलें दूख दामून धरून वास्तविकता आरावंक ओरडाल्या. आमचोच लोक म्हाका देखतालो. म्हज्या शिकवणेंतय मानान देखिल्ले जमातेचे सांदे म्हाका दुबावान देखूंक लागले. हांव उक्त्यान रडोंकय शकलो ना, पूण काळीज मुरडातालें. मागण्या जमातींत 100 भूत सांगच्या म्हाका घरांत म्हज्याच भुरग्याक सांगूंक आनी सारकें करूंक हांव शकलो ना. मागण्या जमातांनी हांवें वेचेर रावयलें ना. थोडे फावटी असल्या जमात्यांनी आसल्या आमकां लज सांडून जिये जाय पडटा. हांव तशेंच जियेल्लों. एस्तेराची जीण म्हाका लजीची खाळकाय हाडूंक शकनासल्या बरी हांवें जियोंक सुरू केल्लें. एस्तेर पाटी ऑस्ट्रेलियाक वेताना हांवें समाधानेन उस्वास सोडलो. एका वर्सान एस्तेर आनी इमॅन्युएल दोगांय आयिल्लीं. ह्या फावटी एस्तेरा सांगाता मानिंदर नातल्लो. बगर आफ्रिकाचो नवो बॉयफ्रेंड आसलो. मानिंदर आनी म्हाका सारकें पडल ना डॅड. एस्तेर शेळापणान उलयलें. हो म्हजो नवो फ्रेंड लिबियाचो खालीद बुरांगा. भारी बरो मनीस डॅड आनी बारीस गिरेस्त. ताच्या लागीं आसल्या दुडवान तुजे तसल्या 10 जाणांक मोलाक घेवंक तो शकता. पूण म्हजो वर्तो मोग करता. सर सारकें जालें तर येवच्या वर्सा आमी काजार जातल्या. हांवें ताचें उतार ओंपा जाय पडलें. काळजांत हांव रडलो आनी हां म्हळें. इमॅन्युएल म्हजो खरो पूत, बरो आनी शेगुनाचो म्हूण हांव वळखतालों. बुधवाराच्या मागण्या जमातेक या म्हूण ताका सांगलें. तो हांसलो. डॅड, ऑस्ट्रेलियांत गेल्या उपरांत खऱ्या जिविताची फिलॉसॉफी हांव शिकलां. मनीस आनी देव हांच्या मदलो संबंद हांवें गुंडायेन अध्ययन केला. सबार फावटी असल्याक थंयच म्हजें प्रेरण जाल्लें म्हूण म्हाका भोगता. हो संवसारच देव म्हूण हांव वळखतां डॅड. मागोवंक काय इगर्जेक वसा जाय म्हणून ना. हांगा रावन मागल्यारय देव आयकता. देव म्हळ्यार कितें तूं जाणाय न्ही. ती एक सकत, आमोलीक आनी प्रज्वल सकत. ताका मान करूंक कातोलीक मात आसा जाय म्हणना. हेर जाती नाका. ती फकत एक प्रज्वल सकत. दोळे धांपून त्या उंचायेच्या सक्तेक उलो केलो तर तुज्या काळजांत तुका मेळटा. हांव दुसऱ्यान सलवाल्लो. इमॅन्युएल ताचेंच पिशें राजां उलयतालो.
आनी हांव ताच्या मुखार निजायके चलवाल्लो. इमॅन्युएलाक हांवें तशें सोडलो आनी इगर्जेक मागण्या खातीर हांव गेल्लो. तितले पावनांतल्याक एस्तर आनी इमॅन्युएल पाटी गेल्या उपरांत एक दीस क्लाराय म्हजे तावन न्हय तरी म्हज्या कातोलीक भावार्थ तावन पयस गेल्लें. ताका कोणें कितें सांगलें, कोण म्हणलें, कोण जाणा. ताणें एका फांत्यार ब्रेड ऑफ लायफाक आरायलें. थंयसर नव्या क्रिस्तांव जिणेचो बाबतेन घेतलो. कातोलीक जिणेक ताणें आदेवस मागलो. हांव निजायकी देदेस्प्रार जाल्लो. लोक म्हाका बोटान सुजोवंक लागलो आनी फेड्डी पिंतात आसले. म्हाका जिवेंच खावंक तयार आसले. म्हज्या जिणेची काणी आखेर जाल्ली. चिन्नां संपल्लीं. ह्या वेळी हांव आनिकय इगर्जेच्या ग्रोट्टो मुखार आसलो, पूण फेड्डी पिंत म्हजे मुखार नासलो. ग्रोट्टो तावन हांव मुखार आयलो. मत भिजूट जाल्ली. आज प्रेयर मिटिंगाक वेचें नाका म्हूण बगलें. ताचे बदलाक हांव परत इगर्जेक गेलो. इगर्जेंतले सडावत दिवे पालवाल्ले. मंद उजवाडांत हांव मुखार गेलो. किर्तन गायनां थंयसर नातल्लीं. मागणें आनी देवाचें उतार आयकलें ना. भक्तिकांची बोबाड नातल्ली. शर्माव नातलो. फकत शांतपण. कसल्यागी खऱ्यापणाक आराव नासचें नितळ शांतपण. धरणीचेर हांवें दिमी घाली. तकली धरणीचेर खंचयली. काळीज उक्तें केलें. मन उगडलें. फाटल्या जिणेंत क्रिस्ताक आरावन जियेल्ल्या वेळी म्हज्या स्वार्था खातीर हांव जियेल्लो तें म्हाका भोगूंक लागलें. हांव परत हिपोक्रीत जावचो ना. काळीज परत बोबाटलें. तकली वयर उबारली. खुर्सार उमकाळच्या जेजूक हांवें पळयलें. उक्त्या हातांनी तो म्हाका आरावन धरूंक उर्डाल्ल्या बरी म्हाका बगलें. म्हज्या खीळपणांती विचित्र देवपण देखल्ल्या बरी ताचे दोळे म्हजेर खंचल्या बरी बगलें. त्याच तीक्ष्ण मौनपणांत सर्गाचो मधूर आनंद हांव भोगूंक लागलो. आतां मात म्हज्या जिणेची दिशा निजायकी बदलाली तशी म्हाका भोगली. ह्या वेळी क्रिस्ताचो खरो पटलावदार हांव जालां तशें म्हाका भोगलें. देव बरें करूं.